नमस्कार, दनपारच्या खबरांत अपर्णा बडेकराचो येवकार. खबरो विस्तारान. पेडा बाणावले बिराडाक रावपी विश्वनाथ सिद्धनालाचे खुनाच्या प्रकरणात दुसरो आरोपी सूरज म्यागेरी कोलवा पुलिसेन बेळगांवच्यान गोंयांत हाडलो. विश्वनाथाच्या बायले बरोबर ताची इश्टागत तातूंतल्यान दोगांनी खून केलो. विश्वनाथाची बायल मंगला उर्फ वैभवीक पुलिसेन खून जाला म्हूण कळटा सोमती धरिल्ली. सरकार बहुजन समाजाची एसटी समाजाची लिडरशिप काबागर करूंक उठला. जीपीसीसीचो आदलो अध्यक्ष गिरीश चोडणकार गोयच्या चौगांक ईडी समन्साच्या फाटभुंयेर उलयला. बीजेपीक मतां खातीर हे समाज जाय, वेंचणुके वेळार आश्वासनां उपरांत कांय ना. दक्षिण गोंयची बीजेपीची उमेदवारी पळयल्यार बहुजन समाजाची लिडरशिप सोंपयता हे खंय स्पश्ट. बेसिकली एक बहुजन समाजाक टार्गेट करपाक हो सरकार प्रामुख्यान दिसता आणि ह्या सरकाराची प्रत्येक जे पावल आसा ते बहुजन समाजाच्या विरोध आसा. ते धर तूं एसटीक शेड्यूल ट्रायबाक जसो करून त्रास करता ते दलित तरी कमी आसा म्हणटकच व्हडले ते दिसता, पूण ओबीसीक आनी एसटीक खास करून तेंची लिडरशीप काबार केल्याक आनी तांकां कशे त्रास दिवप ते हे सरकार पळयता. तो इलेक्शना टायमार तांकां मतां जाय, तेजे नंतर ते ह्या लिडरशिपीक ओबीसी एसटी लिडरशिपीक कशी डिस्ट्रॉय करपाचें हें काम बीजेपीचो एक ग्रूप सामको प्रामुख्यान करता आणि त्या हेजे खातीर म्हाका दिसता बहुजन समाजा भितर बरीच नाराजी पसरलेली आसा. आमचे एसटी भाव आसा पळय तितलो तेंप जाले स्ट्रगल करता, तांकां प्रॉमीस करतात इलेक्शना टायमार, मागीर कांय ना. सो हें चालूच आसा. हें लोकांक कळोन चुकलां की हेंचे फाल्यां म्हणजे फक्त इलेक्शनाचो स्टंट, ताजे पलीकडे कांय ना. आनी ते प्रत्येक बहुजन समाजाक तेणी मतां खातीर यूज केल्या. बहुजन लिडरशीप काबार केल्ली आसा हे तेंचे वेगळे वेगळे उदाहरणान दिश्टी पडटा. इन्क्लुडींग आतां सावथ गोवाची जी कॅन्डिडेचर जे जाली ते जर सगळें पळयलें जाल्यार प्रत्येक हें दिसता की ही सगळी बहुजन समाजाची लिडरशीप काबार करून उडोवपाची गोंयांत हें चालू आसा. ईडी मुखार गोयचे फुडारी अमित पालेकार, रावराव वाघ, वेवसायीक दत्तप्रसाद नाईक आनी भंडारी समाजाचो अध्यक्ष अशोक नायकाची हजेरी कित्याक आपयला ते खबर ना. तांचे मुखार वतकूच प्रकरण कळटले म्हूण पालेकाराची जाप तपास जाय मेरेन उलोवंक शकना, वाघ उलयलो. चालू आसा अजून इन्क्वायरी भायर आसा. म्हाका थोडो डेटा मागला तो हाडपाक वता, परत येतलो. सगळ्यांक क्वेश्चनिंग केलें म्हाका बाकीच्यांचे खबर ना म्हाका, पण म्हाका कितें तांणी डेटा मागला थोडो. सो आय एम गोईंग टू बिग दॅट बिकॉज हाडून नाशिल्लो, पयलीं सांगून नाशिल्लें. खंयच्या विशयाचेर तेंच्यांनी क्वेश्चन केलें? दॅट इज इन्वेस्टिगेशन. आय कॅनॉट रिवील इट एज अ लॉयर ऑल्सो. इट इज नॉट एक्सपेक्टेड दॅट आय रिवील इन्वेस्टिगेशन वॉट ईडी इज डुईंग. आय थिंक आय हॅव टू ऑल्सो एक्ट एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन. आय हॅव जॉइंड इन्वेस्टिगेशन. Whatever they are asking me, I am answering their questions, and whatever data they have asked, I will bring it now. But related to the matter which ताका ईडीक तरी विचारा तुम्ही. डेटा हाडपाक आयला भायर. आय विल कम बॅक. आय विल जॉइन द इन्वेस्टिगेशन. 215 टॉलरेट करून प्रेशराइज करतात तेका सर कशें काय सध्या उलोवची न्ही रे. पळय आमचे इन्वेस्टिगेशन करता न्ही, तांकां करून जे कितें आसा ते दे आर डुईंग देयर जॉब. आय विल डू माय जॉब एज अ सिटीजन एंड वील सी वॉट एवर दॅट हॅपन. आय डू फाइंड आउट. कितें आसलें आय डोंट नो. काय कळना कित्याक केजरीवालाक अरेस्ट केलो तेन्नाच्यान आतां 7-8 दिसांनी तुमकां आतां आपयला. कितें कनेक्शन रायट नाव आय डोंट नो एनीथिंग. निवडणुकीत तो पैसा वापरला आसा कित्याक 7 दिसां पयलीं अरविंद केजरीवालाक अरेस्ट जाला दिल्ली, तेन्नाच्या 8 दिसान हांगा गोंयच्या लिडरांक आतां उखलुला. कितें कनेक्शन तुमचे भितर? म्हजें तर कांयच ना. आय डोंट वॉन्ट टू कमेंट ऑन दॅट. कांय लोक राजकारणाचो धंदो करतात, आपणे केन्नाच करूंक ना. कळंगूटचो आदलो आमदार आग्नेल फर्नांडीस उलयला. तो सध्या वेवसायांत बिझी. लोकसभेक इंडिया आघाडी तेको कुट्टाळेची आदली आमदार अलिना सल्डाना समाजकार्यांत बिझी. गोंयच्या बऱ्याक आवाज करपी उमेदवाराक खंय तेको. वेंचणुकेचे हवेंत आदल्या आमदारा बरोबर प्रुडंटाची एक्स फॅक्टर स्पेशल सिरीज. आयच्या एक्स फॅक्टर सिरीजांत कळंगुटे आणि कुट्टाळेचो आमदार. कळंगुटेचो आदलो आमदार म्हणटा कांय लोक राजकारणाचो धंदो करतात, आपणे तशें केन्नाच केल्लें ना. पॉलिटिक्स वॉज नॉट माय बिझनेस. आय एम लायक सम अदर पीपल. थोडेंचे पॉलिटिक्स बिझनेस जालेले, आमचे सदांच बिझनेस जाल्ले. आनी थ्रू दॅट बिझनेस आय वॉज डुईंग पॉलिटिक्स. आदी म्हटल्यार तशें आमच्या हॉटेलांत सगळे आमचे गव्हर्मेंट उडोवंक जावं, गव्हर्मेंट घडोवंक जावं, आमच्या हॉटेलांत येताले जेयताले खाताले वयताले. पार्टीन म्हाका कांयच दिवं ना.
आमी तरी पार्टीक लागून पयशे मेळटा. सो आतां म्हाजे बिझनस चलयता आनी बारीक केन्नाय सोशल इश्यूज येयले तेन्ना हांव प्रेसाचेर येता आनी म्हाजो आवाज उठयता. आय वील बी विथ द इंडिया ग्रुप, INDI पळय आहा त्या ग्रुपावर. कित्याक BJPन कितें केलेलें आसा, नोकऱ्यो ना, हें ना, कम्युनलिजम पळय चड जाला. देर इज नो डेव्हलपमेंट, ओनली कम्युनलायज करून वोटांक येवपाचें आहा. सो आय वील बी विथ एनीथिंग दॅट इज अगेन्स्ट द BJP. कुठ्ठाळेचे आदले आमदार एलिना म्हणटा गोंयच्या बऱ्याक आवाज काडपी उमेदवाराक तेंको. When somebody tells me, Madam Mashi, you're पळोवंक कितें जाता, म्हाका घरांत रावंक जायना. म्हाका धांव मारूंक शें दिसता पळोवपाक कितें जालां तें आनी कशे भशेन हांवें लोकांक आदार दिवचो. And this is what I am doing. I, along with many others, okay, we have been very busy on the tracks because the South Western Railway double track is a definite plan to destroy South Goa. As far as the Lok Sabha election is concerned, I hope that candidates that have a deep-rooted love for Goa and a love for the people of Goa, those are the candidates that should win. सध्या समाजकार्यांत बिझी. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. दक्षिण गोंयची काँग्रेसीची लोकसभा तिकेट आपल्याक मेळची न्ही म्हूण डेम्पो ब्रँड आनी BJP फाटल्या कांय दिसां सावन कारस्थान करता. आदलो GPCC अध्यक्ष गिरीश चोडणकराचो आरोप आपली इमेज पेड्ड्यार करपाचो यत्न चल्ला ताका लोक बळी पडचे ना अशें गिरीश उलयलो. BJP आनीक जो डेम्पो ब्रँड जो आसा साऊथ गोवा कॅन्डिडेट जाल्लो आसा ते सगळे तरेचे प्रयत्न करता म्हाका टिकेट मेळपाक जायना. म्हणजे खंयच्याय लेवलाचेर पावता म्हणून. आनी BJPन गेल्या काही तेंप जालो म्हाजेर वेगळे वेगळे हांकां मुखार काडून म्हाजी इमेज पेड्यार करपाचें खूब काम तेंचें चालू आसा. म्हणजे सोशल मिडिया बाकी कोणाक व्हिडियो काडपा लावप, कोणाक बरोवपा लावप, कितें कितें करून म्हाका डॅमेज करपाचें. पूण गोंयचो लोक आमचो इतलो जागृत आसा की वेगवेगळी कॅम्पेन करून सुद्दां आयज गोंयच्या लोकांचो मोग म्हाका मेळटा तें पळोवन बरें दिसता. म्हणजे हे कितलेय जर डॅमेज करपाचे आनी इमेज डिस्ट्रॉय करपाचे प्रयत्न कोण कोणाक धरून जे चालू दवरलेले आसा म्हाजे विरूद्ध ताका लोक कशेंच बळी पडनात. आनीक लोकांचो एक अफाट प्रेम हेचान तर म्हाका पळोवपाक मेळटा. आनीक त्याच आवाजाचेर म्हाका दिसता हे लोकसभा इलेक्शन जे आसा ते जावपाची शक्यता आसा. दिल्लीचो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवालाचो आनी 7 दीस रिमांड जाय म्हूण ईडीचो दिल्ली कोर्टांत नीट एक्सायज पॉलिसी स्कॅमान आनी चवकशी करपाक जाय म्हूण ईडीचो दावो. हायकोर्टाचे जुईज एप्रिलाक स्मार्ट सिटीचे कामाचे इन्स्पेक्शन करतले. स्मार्ट सिटी कामाचो स्टेटस रिपोर्ट हायकोर्टा कडेन पावला. तातूंत 30 जून मेरेन काम जावंक जाय म्हूण बरयला. 31 मे मेरेन काम सोंपयताच सरकाराची कोर्टाक जाप. आज प्रदूषण नियंत्रण मंडळ इन्स्पेक्शन करता. हायकोर्टाचे खंडपीठ जुईजाच्या इन्स्पेक्शना उपरांत 2 एप्रिलाक प्रदूषणा आड याचिकेचेर सुनावणी घेतली. हायकोर्टाक स्मार्ट सिटीचे कामाचो स्टेटस रिपोर्ट कामाचो चार्ट पावलो. ह्या रिपोर्टा प्रमाण चडशे काम 30 जून मेरेन सोंपपाचे जाल्यार सरकारान 31 मे मेरेन सोंपयताच म्हूण कोर्टाक उतर दिला. स्मार्ट सिटीचे कामाक लागून जावपी धुल्ल प्रदूषणाचेर पणजेंतल्या लोकांनी घाल्ले याचिकेचेर सुनावणी जाली. गव्हर्मेंटान स्टेटस रिपोर्ट कोर्टान दवरला, प्लेस केला आनी त्या स्टेटस रिपोर्टा प्रमाणे खुबशे वर्क्स पेंडींग आसा पण तांणी स्टेटस अपडेट दिला. स्टेटस रिपोर्टा प्रमाणे 30th जून पर्यंत चडशे काम कंप्लीट जावपाक जाय. बट गव्हर्मेंटान असोय स्टेटमेंट केला की तांणी डिरेक्टिव्ज इश्यू केल्या की द वर्क शूड बी कंप्लीटेड बाय 31st मे एज फार एज पॉसिबल. सो द हायकोर्टान ते कॉग्निझन्स घेतला त्या स्टेटमेंटाचो. स्वता जुईजांनी स्मार्ट सिटीचे इन्स्पेक्शन करपाचे थारायला. 1 एप्रिलाक इन्स्पेक्शन, 2 तारखेक सुनावणी. ताचे पयलीं फाल्यां प्रदूषण नियंत्रण मंडळ इन्स्पेक्शन करतले. पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाकूय सांगला की ते फाल्यां इन्स्पेक्ट करून डस्ट पोल्युशन कितले लेवल्स आसा ते पळोवपाक जाय आनी ताणें सजेस्ट करपाक जाय कितें वॉट मेजर्स आर टू बी पुट इन प्लेस सो दॅट द डस्ट पोल्युशन इज ब्रॉट इन कंट्रोल. हायकोर्टान हें म्हणलां की डेटा कलेक्ट कर म्हणलां आनी ताजे मेजर सजेस्ट कर म्हणलां. दुसरें म्हणल्यार 1 तारखेक कितें जजीस वचपाचें आसा पळोवपाक. हय, पण तें ऑर्डरीन येतलें अशें तांणी सजेस्ट केलां.
प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. पुराय संवसाराबरोबर गोंयानूय क्रिस्तांवांनी मॉन्दी थर्सडे भक्तिभावान पाळ्ळो. जेजूचो निमण्या जेवणाचो दीस म्हूण गूड फ्रायडे आदलो ब्रेस्तार पाळटात. जेजूच्या मानवतावादाचे स्मरण म्हूण क्रिस्ती धर्मगुरू 12 जाणांचे पांय धुता. उपरांत ते राती कडेन तांकां खुर्सार मारिल्लो. We are in the Holy Week, and today we enter into Easter Triduum, or the Sacred Triduum. These are the most important days in the life of the Church, or the whole liturgical year. Here we commemorate the passion, death, and resurrection of the Lord. The Lord came to this world to die so that we may live. By dying on the cross, He destroyed our death, and by rising, He restored our life. Today is Maundy Thursday, and we celebrate the intimate and passionate love of Jesus. Latin word mandatum, which means commandment. Jesus gave us a new commandment: love one another just as I have loved you. So the model for us is Jesus himself. We are called to grow in this consciousness and conviction, to carry out the command of the Lord. The other two events of the great importance today are institution of the Eucharist and the priesthood. फाल्यां गुड फ्रायडेच्या फाटभुंयेर क्रॉस बन्स म्हळ्यार उणे घेवंक लोकांची बेकरीनी गर्दी. पारंपारीक बेकरीकार म्हणटा सगळे उणे खंय हातान तयार करता. ताचे पुठाचो खुरीस. गुड फ्रायडेक उण्यांक बरो डिमांड. पणजे मडगांवचे बेकर्स प्रुडंटा मुखार. Laita Mascarenas. I'm from Confiteria 31 de Janeiro Bakery. Tangent. हे बांस आमी ट्यूजडे थर्सडे दिता चर्चीनी जावन ओल्ड ग्रँड पेरंट्सांचे धाकटे ग्रँड चिल्ड्रनाक लायक एज अ रिमेंबर एज अ मार्क ऑफ जीसस's passion on the cross. The cross depicts the passion where he suffered for us and he carried the cross. And the spices, like we use cinnamon, which symbolizes Jesus was embarked in the spices and he was put in the tomb. So that's a sign for us that God is there for us. Okay. ह्या फावटी खंयची चर्चीची ऑर्डर मेळ्ळ्या? ह्या वर्सा आमकां पणजेची इगोज, कारंजले, मागीर बिचोली मेकेल्या आनी मेर्सेस आनी खूब लोक घरांनी व्हरून वाडटा लोकांक. सो फॅमिलीज वता, आमची नेबरहूड सगळीं वतात. जावं भायले लोक पसून आतां पणजेन पयलीं हें बांस म्हणजे पणजेनीच आसताले पूण आतां विलेजींनी सगळीं जाणां करतात. सो इट्स गेटिंग फेमस डे बाय डे. पूण हे फकत मॉन्टी थर्सडेकूच वापरता? येस, मॉन्टी थर्सडे आयज करता आमी. दॅट इज आफ्टर लायक आफ्टरनून जातकूच. आतां रेडी आसता आमचे. फाल्यां रेडी, फ्रायडे थर्सडे रेडी आसता आनी फ्रायडे सकाळीं आमी 12 पासून ओपन आसता. एका दिसाक आमचे हातीन करता सगळे आमी हँडमेड. सो 1,500-2,000 जाता दिसाक. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.
मडगांव पड्ड्या घराकडच्या 500 मिटरार 1.5 म्हयन्याचे भुरगे कोयरान वडोवपाच्या प्रकरणात आवय प्रियंका फर्नांडिसाक फातोडे पुलिसांनी धरली. भुरगे राती घरान नाशिल्ले, सकाळी बेवारस सापडले. भुरग्याक हॉस्पिटलांत व्हेला, भलायकी बरी आसा. पुलिसेन चौकशी करून आरोपी आवयक सोदून काढली. मडगांव बड्ड्याक कोयरात 1.5 म्हयन्याचे भुरगे वडयल्ले सापडले. बोवाळ जालो तेन्ना घरच्यांनी भुरगे कशे ना जाले ते नकळो म्हूण हात वयर केल्लो. मात पुलिसांनी आरोपी आवयच आशिल्ल्याचे सोदून काढले. आवय प्रियंका फर्नांडिसाक फातोर्डा पुलिसांनी अटक केल्या. Police got a baby girl, 1.5 month old. Whatever description was given of the missing child in that garbage bin, and we took the custody of the child, brought it to the police station, and we took him with the medical necessary medical thing, and then we confronted the parents of the child. Among the father, he disclosed that he was with the child during the whole night, and he was awake trying to make the child sleep. But the child went to sleep in early morning, say about at 5 o'clock, and then father placed him on the bed and he went to sleep elsewhere, and the child was with the mother. Then the mother of the child named Priyanka Arvind Naik informed her husband, saying that child is missing. Child called control room, and that way all things we went into the action, and we found the child. And when we confronted with the mother of the child, she said initially she was giving giving vague answers. Thereafter she confessed that she only has went and kept in the dustbin, as she was disturbed because of frequent sickness of the child, and as he is suffering with some illness, and right from the beginning, since her birth, the child is having some problems, and she is fed up with this thing, and she wanted to get rid of the thing, and all these things facts came to our notice. So in this connection, we have registered a case under section 317 and 336 of IPC at Fatada police station, and further investigation is going on. प्रुडंटा खातीर सावयो डायस. शिवोले हेरिटेज झाडां मारपाच्या प्रकरणात कळंगुटेचो आमदार मायकलाक पक्षकार करूंक हायकोर्टाची सूट. रस्तो रुंदीकरणाक म्हज्या सांगण्यावेल्यान झाडां मारल्यात अशें मायकल उलयतना एक व्हिडिओ रिकॉर्डार. ताका नोटीस. एजी म्हणटा PWDचो कसलोच प्रकल्प ना. तांणी झाडां मारूना. कोर्टान राना खात्या कडेन चौकशी रिपोर्ट मागला. केस 2 एप्रिलाक. मायकल म्हणटा सध्या काय उलोवचो ना. In the PIL connected with the Siolim heritage trees felling matter, the petitioners have submitted a video clip of Kalangut MLA Michael Lobo, who is claiming that trees have been cut in Siolim area on his order. The High Court has taken on record that video clip and has given the liberty to the petitioner to add Michael Lobo as a party in this matter. And the High Court has also issued notice to Michael Lobo. The High Court has also asked the Forest Department to submit an investigation report on next date of hearing. Mukesh Kumar for Prudent. ही आशिल्ली दनपारची अपडेट. प्रुडंटाक फॉलो करात. प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार बी. प्रुडंट बी सेफ. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.